4 तारखेर वो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो. वो हरिडली वो प्रोसेस गोंयांचेर असो थापला आणि 4 तारखेर म्हज्या सोशल मिडियांतल्यान हांवें एक बेसीक इन्फॉर्मेशन घातिल्लें, खूब लोकांनी पळयलां. आणि हांव आग्रह करतालो लोकांक की बाबा कितेंय करून एन्युमरेशन फॉर्म तुम्ही भरचेच पडटले. आमचे लोक मातशे गोंयकार बाय नेचर स्लो आसा, रिएक्ट जावपाक टायम वयता. पण आता जसो काळ गेलो आणि 13 दीस उरले दिसता म्हाका हो प्रोसेस सोंपपाक. सो ताजेर इन्फॉर्मेशन जाहीर अशेंपणान सगळ्यांक मेळचें. आणि कांय थोड्यो भितर कंट्रोवर्सी जाल्या, ताका लागून आज हांव तुमचे मुखार हाडटां. बॅकग्राऊंड म्हणल्यार इलेक्शन कमिशन जे आसा ते आज देशभरात कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा. हाजी खूबच उदाहरणां मेळ्ळ्या. आणि चड करून बिहार फर्स्ट फेज जी जाल्ली SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रोल हाचेर सगळ्यांकच दुबाव आयिल्लो आसा. कित्याक ऑलमोस्ट 66 lakhs वोटर्स डिलीट जाले. आनीक चड करून एका सेक्शन ऑफ कम्युनिटी तांकां डिलीट केल्ले आसा. आणि जशे गोंयांत दीस वयता तशें दिसपाक लागला की एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी की हांगाय बी डिलीट करपाच्या मार्गार आसा. कोण कितेंय म्हणू, आय विल कम टू दॅट. आणि इलेक्शन कमिशनर जो आसा, जो ज्या भशेन वागता, तो एक आता सत्ताधारी पक्ष BJPचो एक डिपार्टमेंट जाल्यासारको वागता. ताचो अपॉइंटमेंट सुद्धा सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें की इलेक्शन कमिशनर जो आसा तो न्यूट्रलपणे अपॉइंट जावपाक जाय आणि एक आपूण एक प्रायम मिनिस्टर, एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका विचून काडटले म्हणून. पण रोखडोच मागीर ह्या सरकारान कायदो बदललो आणि सांगलें तुमची चीफ जस्टिसाची आमकां गरज ना, आमी ताका नेमतले आमकां जाय ताका. आनी अशें जाल्लें आसा. हे जाल्या उपरांत आता हे चलता. SIR आमचेर आसा आता, म्हणटकीर ते फेस करचें पडटा.